अख्खे रोड एक सोड्यांचे कांयच ना आनी इतले आमदार येयले इतले आमदार गेले पूण ही आमदार नेई जाली एका वर्सा भितर पयलो रोड आमकां तेणी इंटरनल रोड हॉटमिक्स करून हे हाडलो तो ऑर्डर हाडलेची आनी आयज काम स्टार्ट केलें आमी येत न्हू तर आमचे मेजर कामां तेणी पळय 3 मेजर कामां आसली तूं जाणा तो इंटरनल रोड आमचो आतां चालू आहा इंटरनल रोडाचे हांव फायली घेवन वयताले आमदारां कडेन फायल्यो हे घेताले काडटाले जमनीर मारताले फुड्यान इंटरनल ऑलिक्रॉसाचो फुड्यांच्या फुड्यान अरे बाबा तूं आमदार जा जाल्यार कितें जा फायल घेवन मेजार तरी दवर तुका करता म्हणून सांग हे कांय उतर नासले मायली घेवप आनी हे काडून अशी दवरप म्हणजे आमकां व्हॅल्यूच ना ताका लागून हांवें कित्याक म्हटलें ताका लागून की हो आमचो गांव सोडये म्हाका तांकां शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी लागनासतलो तो आनी म्हापशां बीन आमकां घातलो जाल्यार चड बरो आसलो पूण आतां हे फावटी MLA आमची दिलायला लोबो येयला आनी ताका लागून हो आज रस्तो जाला आनी तिचे हांव चडान चड देव बरें मागता 20-25 वर्सां जालीं हो रस्तो पळोवंक जाता इट्स गॉन कम्प्लिटली वॉश्ड अवे सो आय रिक्वेस्ट बाब थॉमस एज ऑलवेज तेजे क्वॉलिटी काम म्हणटा पळय ते थॉमसाचे पळोवपाक मेळटा आमच्या सोडयाचे मेन रोड पासून तेणेच केल्ले पयले सो तोच क्वॉलिटी हांगा मेनटेन जावची आनी अहेच बाब निलून सांगला ते प्रमाणे लिंक रोड आमचो चालू आहा पावसाचे पयले आमी हॉटमिक्स थंयसर घालचे ना कित्याक आमी लॉबर आनी माती घालून दवरतले सो दॅट द रोड सेटल्स पावसाक आनी पावसाचे उपरांत बट इट वील बी केप्ट ओपन मोस्टली फॉर द पब्लीक लायट व्हेहिकल्स हेवी व्हेहिकल्स अलाव करचे ना आमी लायट मोटर व्हेहिकल्स कित्याक ते ट्रॅफिक ना जाल्यार सगळे ते शिवोली इगोर्जे कडेन प्रॉब्लेम जाता सो जाता तितले हे आमी लॉबरां आनी माती घालून थंयसर ते आमच्या लिंक रोडाचेर ट्रॅफिक चालू करतले आनी मागीर नोव्हेंबर डिसेंबर थंयसर हॉटमिक्स घालतले सो दॅट द रोड ऑल्सो ते लॉबरां सेटल जातात हेवी व्हेहिकल्स अलाव करचे ना आमी लायट मोटर व्हेहिकल्स कित्याक ते ट्रॅफिक ना जाल्यार सगळे ते शिवोली इगोर्जे कडेन प्रॉब्लेम जाता सो जाता तितले हे आमी लॉबरां आनी माती घालून थंयसर ते आमच्या लिंक रोडाचेर ट्रॅफिक चालू करतले आनी मागीर नोव्हेंबर डिसेंबर थंयसर हॉटमिक्स घालतले सो दॅट द रोड ऑल्सो ते लॉबरां सेटल जातात आतां म्हणल्यार सगळे आख्खे शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचें काम चालू आहा म्हणटा तें डिसिल्टिंग ऑफ नल्लास ऑफ ऑल द नल्लास सो आय रिक्वेस्ट ऑल द वॉर्ड मेंबर्स ऑफ ऑल द पंचायत इन शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमी थंयसर जेन्ना डिसिल्टिंग चालू आसता उबे रावचे आनी ते बरे प्रमाणान ते डिसिल्टिंग नल्लाचे करून घेवचे सो आय थँक यू ऑल एवरी वन फॉर कमिंग हियर आनी हेच शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीची कामां डेव्हलपमेंटाची कामां आमी वांगडा रावन करून घेवया थँक्यू व्हेरी मच लास्ट वीक आमी पळयलें की चडशे शिवोले एरियेक लायटीचो प्रॉब्लम खूब आसलो म्हणजे खुबदां लायट येता वयताली एनी मेजर्स हॅव बीन टेकन फॉर एनीथिंग येस ते आमचे अंडरग्राउंड केबलिंग आमचे शिवोली ऑलरेडी जाल्ले आहा मागीर आमचे दुसरे गांवांनी अंडरग्राउंड केबलिंग आमी सगळ्याच गांवांनी आमचे अंजुना ऑर दे कोस्टल लायन अंडरग्राउंड केबलिंग जाले अंजुना आमचे बादे एक सबस्टेशन घालपाचे आमचे प्रयत्न आहा तो सबस्टेशन येयल्यार मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी विल बी सॉल्व एज फार एज इलेक्ट्रिसिटी इज कन्सर्न नो दिस इज लॉंग टर्म बट सद्या प्री मॉन्सून कितें प्रिपरेशन जालें कित्याक लास्ट वीक इतले प्रॉब्लम आसले लायटीचे सगळे कडेन सो एनीथींग कॅन बी डन इमिजिएटली इज ओनली द स्टाफ ओके येस येस सो ते कितें तरी मॅनेज मातशें येस okay this widening of the roads we see some areas have been stopped so which areas have been stopped like the junction part no we have not stopped anywhere the work is going on so when is it finished no see it's a ongoing process फाल्याच्या फाल्या वचून कोणाची काय मोडूंक जायना so slowly and steadily will first of all सरकारान एक्वायर केल्लो जागो हा तो पयलो आमी सारको एज पर अक्वायर्ड लेंथ एंड विथ तो सारको करतात देन विथ द हेल्प ऑफ द लोकल्स वी विल ट्राय टू adjust this is all internal road hot mixing for the amount of 1.7 crore which involves all the internal roads to be hot mixed with one layer and most of the road will be covered most of the road only one road that is from Mahena junction to Teen Mad that is another tender we had already is in process it will get tendered
So only that road will be remain, and otherwise all the road will be covered in this. कितले लेंथ आसा सगळें म्हणून टोटल म्हणून Almost like 10.1 10 kilometers. म्हणजे सगळे इंटरनल रोड सगळे कवर एक रस्तो सोडला जाल्यार Hi, only that road. That is already in process in By time. what time this will finish? Especially This will finish within 3 to 4 days. बिफोर इन So we will trying to cover up the maximum which are the left out roads. Especially after seeing this road, you feel very pity, like and the deputy sarpanch already told you like when it was started and when the same contract is being this work. the monsoon is at the door. That's why. Yeah, that's right. So I hope the monsoon won't reach within 4 days.